देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक आज आमच्या मुखार आसा कोंकणींतलो फामाद कवी अँड्रू एल डिकुन्ना. तांणी फाटल्या 35 वर्सां तावन 500च्याकी चड कविता बरयल्यात. गुरुपुरा किडनी कमलांत ते जल्म घेवन आतां प्रस्तुत बिजेंत वस्तीकरण आसात. येदोळ पर्यंत तांणी 3 कविता संग्रह पुस्तक प्रगट केल्यात. पयलो पुस्तक जावन आसा वळू वळू वाळ वळया, दुसरो पुस्तक अंजुराचें पान आनी तिसरो जावन आसा आयर असो बूक. आतां हांकां साबार प्रशस्ती लाभल्यात आनी एक दाखलोच जाला. अंजुराचें पान ह्या पुस्तकाक 4 वर्त्यो प्रशस्ती लाभल्यात. त्यो जावन आसात कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, अखिल भारत कोंकणी बरोवणाऱ्यांचे एकवट तांची प्रशस्ती, विमलाबाई पै प्रशस्ती आनी डॉक्टर TMA पै प्रशस्ती. हें पळयतना कळटा एक तांकां जीक एक विनर म्हणटा एक कन्नडांत एक गाद आसा काय म्हळ्यार सोले गेलुगे कारणा म्हूण. पूण फादर प्रशांत मार्ता आदलो सांत लुईस कॉलेजीचो प्रांशुपाल म्हणटालो आमकां केन्नाय सोलू सोले सोलू गेलुगे कारणवल्ला. तशें अँड्रू एल डिकुन्नान ताच्या संस्थेचें नांव तशें दवरलां विन विन फायनान्शियल एडवायजर्स म्हण. तो केन्नाय जिखता तो सलवाना. आनी ताजें अंजुराचें पान पुस्तक वाचतना कळटा एकच पुस्तकाक 4 महान प्रशस्त्यो ताणें आपणायल्यात. आतां तांच्या अंजुराच्या पानाच्या पुस्तकाक या आमी आनी तांतल्यो थोड्यो कविता आज आमी विमर्श करया. हाचे पयलें तुका ह्या कार्याक हांव सर्वांच्या बाबतीन विश्व कोंकणी केंद्राच्या बाबतीन स्वागत करता. देव बरें करूं प्रेम आनी देव बरें करूं विश्व कोंकणी केंद्र. ह्या पुस्तकांतली एक ल्हान कविता अशी आसा. अप्रूप लार लारांत तावन पयस पयस रावल्या रे, एक अप्रूप लार सगळें भिजोवन गेलें. लारा तावन पयस पयस रावल्या रे, एक अप्रूप लार सगळें भिजोवन गेलें. उडासाचो फेंड सोडून गेला, दर्यांत लिपला. आतां ही कविता वाचतना म्हाका एक चिंता पयलें. आज तावन एक चडून 50 वर्सां आदीं 50 या लगभग 50 वर्सां आदीं एक मंगळुरांत अखिल भारत कोंकणी परिशद जाल्लें आनी त्या काळार एक ल्हान चेडवा भुरग्यान वेदीर वचून एक कविता सांगली आनी ती कविता अशी आसली. हांव एक मिठा कर्ण, हांव दर्यांत उडली आनी विशाल जाली म्हणून. ती कविता आयकून एकल्याक कितलो संतोष भोगलो की ताणें सीदा वेदीर गेलो तो आनी ताची भांगराची मुदी ताका दिवन सोडली त्या भुरग्याक. चाफ्रा दिकोस्ता तो थंय सकयल बसून आसलो. ताणें एक पेन आनी पेपर काडून एक कविता तेंत गिच्चिली. तूं म्हज्या वाटलेर आसली एक मिठा कर्ण, पिशा बुदीन तूं दर्याक उडली. एक विशाल जावचें सोपान तुका आसलें, दर्यांत उडोवन तूं विशाल जाताय म्हूण. पूण म्हजी पेज आळशी जाली, म्हळ्यार म्हजी पेज चप्पे जाली म्हूण. आतां ही कविता म्हाका वाचतना एक तलेंत एक बोगा पायलें. मस्त लारां येतात, म्हणून एक लार म्हाका भिजोवन गेलें आनी ती एक काले म्हणटात चिंताप आनीक मोतींत उरलां. एक तुका खंय ही कविता बरयतना एक चाफ्राच्या कवितेचे काही उडास आयलो गी, कशें तुवें ही कविता बरयली? पयल्यान तुवें सुरवेरच चाप्राचो उडास काडून म्हाका दादोशी केली, देव बरें करूं. पूण ही कविता एक काले म्हळ्यार एक पिंतूर म्हळ्यार एक रुपणें ती आमी हर एकल्यांनी तो अनुभव केला. म्हणटाना आतां खंडीत जावन तूंय एका दर्या तडीर रावलाय आनी लारांक पळयता आसाय आनी एक लार येवन तुज्या पांयांक उमेद दिवन येता आनी तुज्या मोच्यांचेर थोडो फेंड सोडटा वा पांयांचेर फेंड सोडून येता. ही एक हें चिंताप. पूण हें चिंताप एक काव्य रुपार येजे जाल्यार आमच्या भितर असो एक सुप्त गुप्त एक अनुभव गरज आसा. ताका थंय कनेक्ट जाल्यार मात तें जाता. आनी तो अनुभव मस्तो अनुभवतले म्हाका जाल्यात. आनी हो एक खास अनुभव म्हज्या जिणेंत जाल्लो की एक व्यक्तीन म्हजेर घाल्लो प्रभाव. आनी
अजूनही तो एक उडास जावन मात उरला. म्हळ्यार फेंड सोडून गेला पूण उडास असो फेंड, पूण ती व्यक्ती ना, खाली फकत तो एक अनुभव उडास जावन उरला आनी तो शाश्वत उरता. असो एका अनुभवांत ती कविता हांवें बरयल्ली जावन. साबार लोक येतात, साबार इश्ट मेळटात, पूण थोडे उरतात, थोडे शाश्वत उरतात. उरतात. आता मुखार ह्या पुस्तकाचे तकले नांव तर जावन आसा अंजुराचे पान. आनी अंजुराचो रूख म्हणटना आमकां अरबी गांवाचो एक उडास येता. आनी ही कविताय तशेंच आसा. काल्यार म्हळ्यार इस्रायल आमी म्हणटा बसयल्लो गांव म्हणून, इस्रायल लोकांक जुदेवांक बसयल्लो गांव म्हणून. पूण तांणी बसयल्लो गांव म्हणून तांणी कितले उरल्या वयर झूज मांडला आनी कालें जालां तें आमकां पुरो कळीत आसा. अशें 2006 इसवेंत लेबेनानांतल्या काना गांवांत इस्रायलान धाडिल्ल्या उजव्या पावसाक नेणट्या भुरग्याचो रक्तावळ जाल्ल्या गणिताक स्पंदन जावन एक कविता बरयलां. आनी हे कविताचे तकले नांव ह्या पुस्तकाक आसा. आनी थोडी वळी अशी आसात. काळ्या मोडांनी करपाल्ल्या अंजुराच्या पानाक लागला तान रक्ताची, गडी तडी उतरून वाऱ्याक उसळला रगत, पानांक पुरतें भिजावन काना गांवच्या बाळांचे. आता ही कविता ही मुखार अशें ते वळोवन येता आनी आखरेक एक वळी अशी आसा. तामसाण शाश्वीत तापच्या पयलें नितळ जा, पाचवें जा दुकानी लांकडाकी आंकर पालेवन येता हाज्या पानी. एक अखेरीक एक दुसरें ते कालें म्हणटा आमी इंग्लिशान ट्विस्ट म्हणटा. आनी ट्विस्ट न्ही, एक बोरवशेचें किरण ह्या विशयांत, ह्या कविता विशयांत इल्ली सर्तीक जाणवाय दिवेत गे आमकां. वय म्हळ्यार अंजुराचें पान तें एक रुपक. अंजुराचो रूख इस्रायलाक एक संकेत जावन आमच्या वांजेलांत वा पयल्यान थावन तो वापरनासा. आनी अंजुराचें पान आमी सांगता आदाम येवेन पयलें तांची लज दमच्या खातीर अंजुराचें पान वापरलें. आतां हांगा एक कापाटपण धामचें तें अंजुराचें पान आनी जेजून शिराप घाल्लो तो अंजुराचो रूख, ताचेर फळां जावन नातलीं, फकत पानां पळोवंक दिसलीं आनी जेजू वचून त्या फळांक विचारतना फळां नात, फकत पानां. म्हळ्यार तें एक फटोवणी. हांगा केन्ना एका फांत्यार म्हाका खबर मेळ्ळी, हांव वाचूंक लागलो. इस्रायलाची वाऱ्या फौजीन लेबनानाच्या एका बांदपाच्या दाडगांत रातीं न्हिदून आयल्ल्या वेळार थंय भुरग्यांचो सांवार जालो आनी एक स्त्री त्या वेळार तिची फोटो आयिल्ली आनी तिची बोबाट तांतू न्यूजपेपरांनी आयिल्ली की म्हजे रागात तुमचेर उसळ्ळां. जिणें अंजुराचें पान म्हणून इस्रायलाक सांगून आसलें, म्हज्या भुरग्यांच्या रागात उसळ्ळां, पूण हांव तुमचेर शिराप घालिना, पूण हांव आनीकय फाती येवन रावतां ह्या रागता वरवीं, पूण तूं बदलावण तुजेर येतली म्हूण. आनी तिचें तें उतर म्हजेर मस्त प्रभाव घाल्लें. आनी त्या खातीर हांवें ती निमाणी उतरां तातूंत घाल्लीं आसात. ती तामसान शाश्वीत छापच्या पयलें नितळ जा, पाचवें जा दुकानी, लांगडाकी आंकर पालोवन येत. लांगडाक आंकर पालोवन म्हणजे तितलें सुलभ न्ही, पूण लांगडाकी आंकर पालोवन येत अजापानी. म्हळ्यार तो बरवसो त्या रुपाक अंजुराच्या पानाचेर तें तांबडें जालां, पूण एक बरवसो आसा. आतां ती कविता फकत त्या इस्रायलाच्या संगतीक मात लागू जायना. आतांय आमी पळयता कपटपण, अंजुराचें पान, आमचो धर्म एक अंजुराचें पान जाला. आनी धर्म आमी आमची लज दांपोवंक, आमचें उणेंपण दांपोवंक अंजुराचें पान वापरल्या वरी वापरनासा. ह्या पुस्तकान आनी एक कविता आसा अंजुराचें पान म्हणून तांतू हांवें बरयलां की हें पान उतळ उतळ जावन आसा, पातळ पातळ जावन आसा. आनी निमाणें पान आतां थंय आदाव येवं जावच्या पयलें पान पयला जाल्यार आदाव मागीर जालो.
पूण मनशाकुळाच्या ह्या आतांच्या स्थिती पळयतना पान पयलें करपोन येतलें, तुका पानय मेळचें ना लज दांपोवंक. तसली एक सत्वाय ती निराशा न्हय, पूण मनशाकुळान बदलाचे परत फळां दिवची आनी पानां आनी फळां सांगता दिवचे एक रूख जायचे, फळां बरी रूख जायचे म्हूण एक आशय एका कावीनुसार आसा. बरें, आतां मुखार पयलें आतां तुमच्या साबार कवितेनी कितें कळटा म्हळ्यार तुमी एक सागोळेच्या कुटुंबांतल्यान आयल्यात, शेतां भाटां आसलें, कारण म्हळ्यार कवितेंत आमकां तें आयकूंक मेळटा. आतां साबार कविता बरयतात ते खंयच्या तांचे पुर्वज कशे आहले त्याच तातूंत कविताय वळोन येता. आतां हांवें केली कविता बरयतना सागोळेच्या विशयान चड म्हाका माहीत ना, पूण तेंत तुमी जावेत या विल्सन काटेल जावेत, तुमी तुमचें बाळपण तातूंत आसल्यान तुमच्या कवितेंत शेतां भाटां विशयान पुरो येता, सागोळी विशयान, सागोळी करच्या विशयान, आनी साबार उतरां येतात आमी आयकूंक नात. ती पुरो आयकत जाल्यार आमी कांय सालती कोंकणी बूक काडून वाचचे पडात, येतेय मेळचे नात गी म्हूण. तर एक कविता वोळी अशी आसा. पणगिल पडुल्ले कुमेरींत आजुनी दिसता तूं उब्यो बाबान, सांटाळी नासतना बाकी उरुल्ल्यो त्यो वोळी. पयस सिमेस्त्रेंत कुंभ कुर्साक लोकवन लिपुल्ल्या दुबळ्या फोंडार त्या सुके मातेर ती वाती जळा नासतना वर्सां संपली तरी ह्यो वोळी दिसतात जिव्यो. अशें ही कविता मुखार येता. थोडे अशें आसा. फुलां हातांनी माती आपोड नाका, फुलां हातांनी माती आपोड नाये, खरोच जायत बरोवंक जावचें ना, लागीं गोबरा कोटक्या हुमरार बसोवन माथ्या वयल्यान बोईंग उपतना. हें पुरो वाचतना अशें चिंताप येता की आमची आतां कोण पळय सागोळी करतात तांकां तांच्या भुरग्यांक ह्या कामाक वचूंक धाडूंक नाका, तांकां बरोवंक जाय, ह्या कले वायट कॉलर काम आसा, काम जाय तशें. आतां अखेर एक वर्सान वर्स उबोन येता सुक्या फोंडा बदलाक, जिवे वोळींक देखता मुळाक घालन वोळी बांदतना, खरें पिक्कास उबारतना नित्राणे जिवाची ती खरस उस्वास फिरगूण वोळींच्या भितर भितर आयकता. ऋण फारीक करूंक तरी कशें हांवी बांदता वोळी, लिखणेन उस्तिता बाबाच्या वोळींची ती सोबाय, तो ईट कविता वोळेंनी वळोवंक खरेंच करशेता. एक एक आबू बाबाचे तांचे काम मुखल्या पिळगेक येना जाल्यार ह्या ते जागो तशेंच पणगेल येता, ह्या रितीर एक कविता वळोन आयल्या. हाच्या विशयान चड जाणवाय दिवेत की. हय, वोळी कविता म्हजी एक खास कविता म्हणत पर्सनल, आनी तूं थोड्यांनी विमर्शो बरयतना ती घालून ते वेगवेगळ्या विचारांक लागू केल्या. पूण हो म्हजो खास अनुभव, म्हजो आनी म्हजो बाब हाच्यो निसर्तीक हांगा हांवें कांय घालूना. आतां ह्या बाबाक ल्हानतावन तुवें सांगल्या वरी सागोळी आमी करतले, आनी आमकां खास तावन आमी ल्हान आसतना थंय बाबाचे सागोळी करच्या वेळार वचून ताचें काम पळोवचें, ताका कुमक करची, घालून तें आनी इल्लें खेळचें, ह्यो पुरो संगती आसात. आनी त्या कुमेर येता न्हू, किनी कमला कुमेर येता न्हू, एअरपोर्ट करेक्ट दिसतालो पयलेंचो एअरपोर्ट, थंय विमान देंवचें चडचें आनी पुरा. सो तुवें सत सांगलें म्हज्या बाबाक आमी ती सागोळीचें काम करचें म्हूण तो आशे नासलो. कित्याक म्हळ्यार हर एकली त्या वेळार त्या एक वेळ तो की आमची भुरगीं बरें शिकाचे आनी खंय गल्फाक वचाचे वा बऱ्या कामाक पावाचे, हली पुरा आशा आसताली. आनी विमान उक्तना म्हाका वयर उखल धर न्हू, जाल्यार तुवें उबाच जाय म्हणली एक आशा म्हज्या भितर बाबान घाल्ली आसा. ही कविता हांवें 2004 इसवेन बरयली. तेन्ना हांव म्हजो बाबू सरन सुमार 15 वर्सां जाल्लीं, 1987 त्या इसवेन सरलो तो. आनी हांव घालपाक फाटी येताना, हांव म्हज्या कुमेरीक येताना
बाबान 14 वर्सां पयलें त्यो गाल्ल्यो वळली आसात मिरसांगेच्यो, त्यो मुकल्या वर्सा त्यो सांठाळच्यो म्हळ्यार त्यो लेवल करूंक आसता आनी थंय दुसरी रांदवयांनी करची आसली. पूण बाब सरलो त्यो वळली तश्योच आशिल्ल्यो मिरसांगेच्यो आनी ताचेर तण, तातूंत बरो हीट आहलो भितर, तण आनी बरें वाडून आयिल्लें. आनी एका कुशीन म्हज्या इगर्जेन म्हज्या बाबाचो फोंड आहलो. म्हजो पाडबाचो फोंड दिसांगत दिसानासलो. खुरीस लोकन खंयी पडला, म्हजो बाबाचो फोंड खंयचो म्हणून दिसानासलें. आनी थंय आमी सदांच 3 वर्सां उपरांत हांव गांवाक आयिल्लो जाल्ल्यान ती भेट आनी नातल्या वरवीं थंय तो फोंड हिसून गरोवन आनी बाबाक बिलकुल मन नासलें फोंडाचेर ध्यान दिवचें. बाबाक मन नासलें आनी त्या वरवीं हांव थंय गेल्ल्या वेळार म्हाका ह्यो वळीस बाबाचे फोंडा भशेन दिसल्यो आनी त्या वरवीं म्हजे थंय उपजाल्ली ती भावना ह्या कवितेंत हांवें गेल्यांत. म्हणटना तूं मस्त संगती आसात वय वायट कलर जॉब हर एकल्यांनी आशोवचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार कृशी काम करना त्या वेळारच ती आमची पुर्वजां तकल्लीं. कांय इन्कम नासलें, तांचे कश्ट पळयतना आमच्या भुरग्यांनी त्या कश्टाक वचून नजो म्हणलें एक. आनी त्या चिंत वरवीं मागीर जाग्यांचे कुडके जाल्ले आनी तुका कळीत आसा. सो हो म्हजो मस्त खास अनुभव म्हजो आनी म्हज्या बाबाचो. तो अनुभव आतां तुवें वाचतना म्हज्या दोळ्या मुखार त्यो वळी आजुनूय जिव्यो आसात. आनी कवितेची वळ, बाबाची ती वळ तितल्या त्या मिरसांगेच्या वळी तितली फळादायक आनी तितली सोबीत म्हजी कविताची वळ करूंक हांवें प्रयत्न करचे एक काले म्हणटात साधन म्हजें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या मिरसांगेचें काम हांवें केलां पूण आतां हांव करिना, पूण कविता हांवें बरयत मुखार. आतां ते एक आमचे वृत्ती ती आतां पुर्वजांनी आशिल्ली वृत्ती एक आमकां कळीत आसा. गोंयांत हांगा येताना आमच्या पुर्वजांक खाली ती एकच वृत्ती आसली, दुसरी कांय नासली. जागे दुसऱ्याचे ते गोलताले. आतां तें सोडी आतां कवितेक आयल्यार आतां तुमकां अशें बघना की आमचे पुर्वज आनी आमच्या एक 50 वर्सां आदीं इतले कवी आसले, इतले बरयणार आसले आनी आतांय ते वळी मात उरल्यात. नवी पिळगी बरयतात, साबार कविते बरयतात, पूण अशें एक बूक प्रगट करचे जावन ते उणें जालां. वय कित्याक म्हळ्यार हर एकलो तांच्या कविता बरोवचें म्हळ्यार तितल्या सुलाभाची गजाल न्ही. कित्याक म्हळ्यार एका मनशान ताच्या राटावळी भायर वचचें पडटा. लौकीक कविता लौकीक न्ही, कविता वेगळीच. आनी कविता बरयतना ताणें इंडिफरंट म्हणटा आमी तशें बेपरवासो व्यक्ती जावंक साध्य ना. ताणें गुमान दिवचो व्यक्ती जायचे. आनी कामांत व्यस्त जाल्लो कोणा भितरी कविता उदेल्यार काल जाता म्हळ्यार ती थंयच मरता, भितरच उरता आनी थंयच काल अल्पोन येता ताच्या सांगाताच. आमच्या पुर्वजां मदें वा म्हज्या त्या वेळार वताचे आनी पयलीं आतां म्हजो बाबूच आतां हांव एक कवी जालां जाल्यार मग कारण म्हजो बाब मुख्य कारण. कित्याक म्हळ्यार तो कवी जावनूच आसलो. तो ल्हान संगती मदें थंय ताका एक कनेक्टेड जावन आसलो, इंडिफरंट नासलो, काव्यात्मक व्यक्ती जावन जियेतालो. प्रॅक्टिकलिटी आनी काव्यात्मकान फरक आसा. आनी तसले कितलेय जाण आसले पूण तांणी काव्यां बरोवनात वा ते पत्रांनी कित्याक म्हळ्यार तांकां ते वेळ नासलो आनी तले अवकाशय नासले. विश्व कोंकणी केंद्र त्या वेळार नासले. आतां आनीक एक बारी मुख्य कविता, बारी कविता ही म्हाका वाचतना मस्त विशय आसा तातूंत म्हण बगले बाय. आनी ही कविता विश्वविद्यालयाच्या पाठ्यपुस्तकांत ही आसा. डिग्री कॉलेज आमी पदवी पाठ्यपुस्तकांत ही कविता घाल्या. आतां त्या 18 मुंडाच्या झरीचे बांयचेर सर्वांचे दोळे, सगळे गांवाचे भिजले गळे, कोंडुल्ले तांणी गुड्यार, कसलोंक सोडिनासतना कश्टांनी बाबान 12 मुंड, पुतान 6 मुंड, इंग्लीश मिडियम नातू तेग,
गडये गडये तिलताले, गुंडाई मेस्ताले, मातयेंत खेळताले, आबेस आर्याक हसताले. कोंडुल्ले ते मलगडे गाम वाळून शेत पिकोवन सरून गेले, जरीचे वांटे करिनासतना. वांटे करच्याक शेताचे आतां नातवांनी तेगा यंत्रां तंत्रां शिंत्रांनी कोंडले 3 बोरवेलां बांयचे जरी शिरो कातरून. आतां अशी ही कविता मुखार वचून आखरेक एक नातू हांव. आतां कवितांक येता एक नातू हांव आतां शहरांत रावून नळाचें उदक पियेता आनी आबाच्या उस्क्यार बसून पियेल्ल्या ते सरिल्ले बांयच्या अपुट्ट रुचीक उदकाचो एक उडास काडन कवितेची वात जळयता. बारी एक संतोष वाचताना आनी एक अखेर जाल्ली रीत अशी आगे एक टेक्स्ट बुकांत आसा जाल्ली, एक पाठ्यपुस्तकांत एक आसा जाल्ली कविता ही. एक शेताच्या विशयांत आसात, पूण हातूंत साबार संगती आसात. तुमी हाच्या विशयान चड सांगल्यार बरें. हय, आतां तुवें निमाणे 3 लायन तातूंत पंक्ती वाचल्यो तेन्ना म्हाका तो एक अनुभव जालो. आनी देव बरें करूं तुवें तातूंत त्या कवितेंत तुका एक सुकाळ अनुभव जाला म्हूण संतोश विचारलो. अपुट रुचीक उदकाचो एक उडास काडन कवितेची वाट जाली. थंय अपुट्ट रुचीक उदक. सच सांगचें जाल्यार ह्या कवितेचो थीम आसा थंय अपुट्ट रुचीक उदक. अपुट्ट रुचीक उदक खंय मेळटा? तुमचो एक झरीचें, तुमचो एक काय एक इमॅजिन कर, आनी तूं एक कवी जाल्ल्यान तूं बांय कोंडताय आनी खणून खणून तुका त्या मुळाक उदकाची झर फुटिल्ली दिसता. कित्याक म्हळ्यार तूं बांय कोणसो व्यक्ती आनी थंय भायर येवची दिसता. कसलो अनुभव जाता तो अनुभव. आनी तें अपुट्ट रुचीक उदक. कित्याक म्हळ्यार उदक आमकां बांय जावन आसा. आमच्या पुर्वजांक आमच्या सगळ्या नागरिकता म्हणटा हांव सुमार वर्सांत हांव बांयची हिस्ट्री लांब आसा. 2000 वर्सां आदी जेजूच्या काळाची बांय आमकां गोत्तो आसा, जाकोबाची बांय गोत्तो आसा. ओके, ताचे आनी पयलें 10,000 वर्सां पयल्या बांयची एक हिस्ट्री आसा. म्हणटना ताच्या पयलीं आसतली, पूण मनशा कुळाक आमकां कितलें गोत्तो आसा तितलें एक उदकाची एक वाट करून दिल्ली. आमच्या जेवणाक आमच्या काय क्रेशेक वाट करून दिल्ली जावन आसा बांय. आतां त्या बांयक जालां कालें म्हळ्यार एक वेळ आयलो बोरवेलां आयली. बोरवेलांनी पृथ्वेच्या एक जागो म्हणटा पर्सनल स्पेस म्हणटा आमी, त्या पर्सनल स्पेसाक अटॅक केले. आतां एक पृथ्वेची ह्या धरणीचे एक आमी पळयल्यार स्तरां आसात वेगवेगळी. वयर माती, ताच्या उपरांत कालन तें आनी एक स्तर आसा, ताच्या उपरांत एक फकळ जागो आसा, थंय उदक जमो जाता. ताच्या उपरांत सकयल येता जागो, थंय खनिज अंश लवणांश आसात. ह्या बोरवेलांनी थंय हात घालो आनी आमी पिवचें उदक आज त्या फ्लोरायडा वरवीं, त्या लवणांश, त्या खनिजांशा वरवीं सगळें मलीन जालां, मेळें जालां. आतां हांवें ही कविता बरयतना आतां ह्या कवितांचेर मस्त विमर्शो जाला. आनी मुख्य एक विमर्शो घडलो कित्याक म्हळ्यार ही कविता कोंकणी संस्कृतीचेर हांवें बरयल्या म्हूण. ह्या कवितेचो गूट हांव सांगूंक वचना, एकल्यान एक अनुभवा विशयान बरयलां. पूण हांवें एक विस्तार म्हाका हांवें केन्नाय बघचें, केन्ना हांव जल्मातां म्हाका बिलियन वर्सांच्या आमच्या मनशांचो कोण मनीस जाल्ले तांणी कांतयल्ली एक कलाकृती म्हाका दिल्या. हांव जल्मातना ती कलाकृती म्हाका ओपसिल्या. कितल्या बिलियन वर्सांची नागरिकता म्हाका फुंक्याक दिल्या. आतां हांवें ती सांबाळूंक आसा. आतां हांवें काल म्हणचे हांगा हांव म्हळ्यार कवितेचो स्पिकर म्हणटा आमी तो. थंय काल जाला म्हळ्यार ही बांय आनी तो आब आसा, आबाची सकत देखून म्हळ्यार आबान 12 मुंड, पुतान उणें. आबाक आसची ती एफिशियन्सी म्हणटा ती सकत पुताक ना. ताणें ती सांबाळून येल्या ते आमचे पुर्वज.
खाली आप नाही म्हजो, ते आमचे पुर्वज. ताणें ती नागरिकता सांबाळलेली. हांगा कोंकणी संस्कृती थंय एक लिमिटेड आमी वय घालची बदलाक आमी अशें विस्तारायन पळयल्यार खंयचीय कविता आमी इल्ली विस्तारायन पळोवंक आसा. आनी त्या कवितेंत एक आशय म्हणून आसा, एक विशय म्हणून आसा, आनी एक सुक्त गुट म्हणून आसता. आतां आशय काले म्हळ्यार, त्या विशय काले म्हळ्यार आमची नागरिकता आमी कशी पिड्ड्यार केल्या आनी पिड्ड्यार जाल्या, खंय आपडून नजो थंय आपटलां. आनी त्या वरवीं जाल्लो भंगस्थळ, जाल्लो भंगस्थळ. आनी निमाणें ती आपट्ट उदकाची आशा. आतां हांव हांगा आसा, म्हजें काम कांतोवचें, कोसावचें न्ही. ही नागरिकता बरें कांतोवन ती कलाकृती म्हज्या मुख्य फिल्डेक पावीत करची म्हजी जबाबदारी. म्हज्या हातान लिखणी आसा. हांवें पिवोवचें उदक मलीन जालां, तें नळाचें उदक जालां. आनी ह्या वेळार म्हाका उडास येता त्या अपुट्ट उदकाचो. कित्याक म्हळ्यार तो अनुभव हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो. तुवें पळोवन आयकून ना, तुका तो अनुभव जावना तुवें सांगल्या भशेन. पूण हांवें म्हज्या आबान, म्हज्या बाबान आनी ते कामाच्यांनी बांय कोणची म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां ल्हानपणायर. अभेस आर्या म्हणून आमी खेळटले. हांव कविता त्या वेळार हांवें बरोवना, पूण कवितेचें भी पडुल्लें थंय ती जर फुटुल्ली हांवें दोळ्यांनी पळयल्या. तो संतोश हांवें पळयला. आनी आज म्हाका ते उदकाची आशा जाता, त्या पवित्र उदकाची, अपुट्ट उदकाची आशा जाता. आनी हांगा निराशा काले म्हळ्यार हांवें कशें कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें उदक मेळना. पूण जाल्यारय हांवें आशुचें तें एक कवितेंत एक आशय म्हणून आसा. आशय कालें आमी अंतरजाळांनी आतां आमी कितले मेतेर जाता. अंतरजालांत इल्लें मेतेर जायचें पडटा. नाजाल्यार हें मलीन उदक आमकां मेळत आसतलें. आनी जर आमी उदक उरोवचें, परत त्या बांयक वचून परत आमी बांयो कोंडून उदकान जिरच्या उदकान ते पाड जावंक सोडिनासतना जर तें जिरोवन तें आमी अंतर्जल चडीत करूंक शकल्या तर बदलावणी येत. ही एक म्हजी आशा आनी आशय ह्या कवितेंत. आमी नागरिकता कितल्या मेळटा तितल्यान संस्कृती आमचे उरिजे. संस्कृती आमचे आदले मस्त विशय आसात आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्ले तेय उरिजे. आधुनीक संगते विशयांत एक बारीक बारीक कविता येदोळ्यो साबार कविता हांवें वाचल्यो. आतां कवीच्या ताळ्यांत एक दोन ल्हानश्यो कविता आयकया आमी. एक अनाथ कविता. कवितेचें नांव अनाथ. सकयल्या आनी वयल्या घरा उजवाड फांकलो. सकयल्या आनी वयल्या घरा उजवाड फांकलो. हें पद गांवच्या आबाचो आत्मो उबलो. अनाथ जाली नान मनशांक कोणी. अनाथ जाली नान मनशांक कोणी. अनाथ जाले शब्द आबाचे अपुट्ट कोंगणी. अनाथ जाले शब्द आबाचे अपुट्ट कोंगणी. पितकांड्याचेर बसून राखोवन रावल्यात शब्द. पितकांड्याचेर बसून राखोवन रावल्यात शब्द बळवून शेरां शिपायांच्या येण्याक. पितकांड्याचेर बसून राखोवन रावल्यात शब्द बळवून शेरां शिपायां येण्याक. बुकांनी बांदून काबाटां कुडांनी बंदीत जावंक. बुकांनी बांदून काबाटां कुडांनी बंदीत जावंक. बरी बरी कविता. त्यात अंतून आनीक एक आसा शब्द तशेंच एक सर्व पिलांक पाकाट्या भितर हाडचे तरी आसात शब्द हप्त्याच्या पिलांनी समजोवंक शकचे. एक कविता कवीच्या ताळ्यार आयकताना ताळ्यांत तावन त्या कवितेची नीज सोबाय आमकां मेळटा. आतां फाटल्या 30 मिनटां तावन आमकां अंजुराचें पान ह्या पुस्तकाची झळक दिल्ल्याक आनी हातूंत साबार कविता आसात. एक 150 पानांचो पुस्तक हो. साबार कविता हातूंत आसात. जाल्यार थोडी कविता एक
500 कविता आम्ही आज वाचली, ताज्या विशयान नियाळ केलो. ह्या पुस्तकाची झळक आमकां मेळ्ळी. अशें हांगा येवन ह्या पुस्तका विशीं जाणवाय दिल्ल्याक विश्वकोंकणी तर्फेन आनी म्हज्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रेम, आनी देव बरें करूं विश्व कोंकणी केंद्राक हो अवकाश म्हाका दिल्ल्या.